check. Test. Check. Check. Mic test. बाबा भणीनो, बागेवन जोसेफ आज आमच्या गोंयदामान दिवसाच्या आस्कारेचे पुर्बेचे 9 दिसांची तयारी आम्ही कालच्या दिसा सुरू केल्या. आयज दुसरो दीस 8 जानेवारीची आयतार आणि सोमया जेजूची आप परगोडणेची परब एपिफनी ऑफ द लॉर्ड. आयज आमच्या दोळे मुखार विशय दवरला तो पिडेस्त आणि जाणट्यांक दयाळ आणि मोगाचे सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करूया. तशेंच हो दीस भेटयला दिवसच्या गवळीक सचिवालयाच्या पास्टल सेक्रेटेरिएट आणि दोतोरीच्या वावरा पासत. आयच्या दिसा आमी मागता राया वारादू जे सकाळी आता 9:15 मिसाक आमचे मदीं आसतली आणि मागीर सांजे पेरने आणि सांगे वारात 4 वरांच्या मिसाक ती रोमारी कशी येतली. आता तुमकां जाणा जावंक राया वारादू काल येतात त्यो फिरगोजो यो आर्ले कामुर्ली दे सालसेट म्हणजे आंबोरा म्हणटा आमी कुडतोरी लोतोली मायना कुडतोरी राशोल आणि राया. पेरने वारादाकाल येतात त्यो फिरगोजो यो आरांबोल मायना कोरगांव मांद्रे मोर्जी पेरने केरी तिराकोल तोर्मास तुये आणि वायदुंगोर. आणि सांगे वारादाकाल येतात त्यो फिरगोजो यो कोले दाबाळ रिवोना सांगे सावोर्दे आणि वाडें कुर्दी. आयज या मिसार मुखेल आणि प्रवचन करपी याज्ञीक पाद्र केनेथ टेलिस ह्या गांवचो पादविकार म्हणजे सांकवाळच्या गांवचो पादविकार आणि ताचे बरोबर ह्या बलिदानांत वांटो घेतात आमचो पाद्री लिओ फेर्नांदीस जो जावन आसा वावुरपी चिटणीस एक्झिक्युटिव्ह सेक्रेटरी आमचे सचिवालयाच्या केंद्राचो. तेच भाशेन फादर रोमियो गुदिनो आमचे मदीं आसा जो जावन आसा दोतोरीच्या केंद्राचो संचालक आणि तांचे बरोबर हो दीस आमी ह्या दोनूय वावरां पासत एपोस्टला पासत भेटयल्यात म्हणटच तांचे बरोबर जी कोण वावुरतात सहभागेली ती आमचे बरोबर आसात. तुमकां सगल्यांक बाबा भणीनो ह्या पाद्री बाबांक आणि तुमकां सगल्यांक म्हजो माई मोगाचो येवकार हांव दितां आणि हे मिसाचे भेटे वरवीं आमची रिपोर्ट बेसांवां पडची म्हूण मागता तर सगळे ल्हानविकायेन भोगतीन आणि आत्म्याचे उर्बेन हे मिसाचे भेटेंत वांटो घेवया. भावा भयणीनो, बागेवन जुजे वाजाचे परबेची तयारी आमी सुरू केल्या. आयज दुसरो दीस पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दयाल आनी मोगा सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करूंक आयज आमकां आमंत्रण आसा. ह्या कामांत आमकां जेजूचो सांगात जाय. ही कल्पना मनान दवरून सगळीं उबी रावन मिसाक सुरवात दिवया. गीत गावन सर्वेस्परा मुखार येयात.
आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवा बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळ भावा भयणीनो, आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी आयचो विशय जावन आसा पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दयाळ आनी मोगा सेवेची जावन जेजूचो पाटलाव करुया. जेजून आमकां आज्ञा दिल्या, एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें तुमचो केला. हीच आज्ञा मनान दवरून आमकां दर एकल्या क्रिस्तांवांक खेरीत उलो आसा पेल्या सवे मोग दाखोवंक, अदीक करून पिडेक सांपडलेल्या मदें आनी जाणटेल्या सवें. अशें करून आमी जेजूच्या पावलांनी चलूंक पावतल्या. आयज आमी सोम्या जेजूचे आप परगटणेचो दबाजीक परब समरपता. जेजून ह्या संवसारांत येवन आपली वळख आमकां दिली. जुजे वाज हेच जेजूच्या वळखीन वाडलो आनी कोश्टावलेल्या भावा भयणींची सेवा करून जेजूच्या पावलांनी चल्लो आनी आमकां सगल्यांक एक व्हडली देख जालो. आयज ह्या मिसाबेटेंत वांटो घेतना दिसान दीस आमी जेजूचे वळखीन वाडूंक आनी ताच्या पावलांनी चलोंक आनी पिडेस्तां आनी जाणट्या सवे हुस्को दवरून जियेवंक आदार आनी बळ बापा लागीं मागुया. आयचो दीस दियोसेसीच्या गवळीक सचिवालयाच्या पॅस्टोरल कावन्सिल, पॅस्टोरल सेक्रेटेरिएट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर भेटयला. ह्या वावरा पासत मागुया. तशेंच राया, पेरने आनी सांगे ह्या वाराडान पासत आयज मागुया. आनी हे पवित्र रितीन फावो ते पोरी वांटो घेवचे खातीर आमी जण एकलो जेजू सारकी जुजे वाजा सारकी जावंक चुकल्या म्हूण ओळखून घेवन दूख धरून बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत बागेवन सदांच सांकवार मरी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिविताक पावोवं. आमेन. Luciator voi va
सुवासो आमी तुका वाकांता महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती राजा ईसा संसारी सोम्या Jezu Chrysta Babacia i Gospoda Soumia Deva Deva Cișei Tu sosarace Babgata Amcica Tutko Tu Babacia Rozbragosa Ocinami ai gurge Mima deva Usurgia nishabi Najarisa Sosari Kite povika plaza Davi Deva Bapacina de Jezu Christa E glasu povi E glasu išvo E glasu porništvo Mojmo deva Usurgia mi šanti Rađa Isa Sosari एमीस आमी भेटयता दिनवाशी मनान आनी देवाची कृपा आनी बेसांवां मागून मिस भेटयता जेनिस डिकॉस्टा ई पिंटो कुट्टाडेची तांचे खातीर मागता आसतना आमी सगळीं हांगासर जमा जाल्यांत आमच्या दर एकल्याच्या गरजां खातीर बापाक उलो मारुया तशेंच आमच्या पिडेस्तां खातीर मागुया प्रार्थुया देवा तुज्या यादनिका आनी आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या भागिवोन जुजेवाजाचे देखीन आनी मुणयारपणा वरवीं तुवें तुजे पवित्र सोबेक आजयेच्या शिमापुर्यान परजोडायली तुज्या चाकरान तुजें देवीक उतर परगटलोले आनी सोर्गींच्या संस्कारांनी पोसलोले तुजे पोरजेचेर तुजी दयाल दिश्ट घाल ताजे मजतीन आमचो बाबार्थ ओदीक आनी ओदीक वाडोय आनी शुभ वर्तमानाची विस्वासी साक्षीदारां आमकां कर आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता देवा सासनांच्या सासनांक आमेन इजायस प्रवाद्याच्या पुस्तका वेले वाचप उठ पोरजोळीत जा उदेलो सूर्य जोरी प्रितुमेर अजून रात चलता आनी पोरजांचेर कालोक विस्तारला तोरी तुजे वयर सोर्वेस्पोराची मोहिमा पोरजोळटा तुजेर सोर्वेस्पोर आतां वयर सरता देवाची मोहिमा तुजे वयर फांगता राष्ट्रां येवन येतात तुज्या उजवाडाक तुज्या उदेवाक तांच्या परचोळाक आशेता राजा दोळे उबारून सोरभोंवती फिरोय सोरभोंवती पळे एकठांय जावन सोगलीं तुजेशी येतात पयस सोटयां येतात सोगले पूत तुजे आनी तुज्या दुवांक हातार दोन हाडटात अजाप जावन सोगलींच पोरजोळीत जातलीं होय तुजें कालीज दादोशी जातलें तर तुजे उंटयेन सागरा दर्याची व्हांवतली गिरेस्काय राष्ट्राची दौलत तुका मेळटली तुजो गांव बरोवंक हिंडांनी येतोली उंटां मिदियानाची आनी एफाची इस्पा भायर कोरां सेबा तावन येवन भांगार धूप हाडून देवाची स्तुती गायतलीं सोगलीं देवाचें उतोरें देवाचे वडपकार
ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. सोगलीं म्हणुया. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. देवा, राजाक तुजें शाणेपण दी. तुज्या नांवान नीत करचो अधिकार राजाच्या पुताच्या हातान घाल. असो तो न्यायनितीन तुजे पोरजेची म्हणसुबी करतलो आनी तुज्या दुर्बलांक नीत करून दितलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. ताच्या कालार वस्तली प्रमाणीकपण आनी शांती. चोनरी आसोसोर शेकानशेक तीं तोगतलीं. एका दर्यातावन दुसऱ्या दर्या पर्यंत, न्हंयेचे देगेर तावन प्रितुमेच्या शिमा पर्यंत ताजी राजवट चलतली. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. तार्सिसाचे आनी दिपा जुवेचे राजा आपलो राजदोंड घेवन ताजेशी येतले. ताका दाना काणिको घेवन पावतले. अरबेचे आनी एतोपेचे राजा ताचे मुखार सोरपोट पडटले सगळे राजा. ताची सेवा करतलीं सोर राष्ट्रां. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. उलो मारतल्या गरिबांक, आदार नाशिल्ल्या दुबल्यांक तो पावतलो. दोलडिऱ्याची आनी दुर्बलांची तो दया करतलो. गरिबांचो जीव तो सांबाळटलो. जबाब. तुजे मुखार सर्वेस्परां सोरपोट पडटलीं सोगलीं राष्ट्रां. भागीवन पावलून एफेसकारांक बरयलोले चिटी वेले वाचप. भावा भयणीनो, देवान तुमकां फुक्याचें देणें दवरलां. तें तुमकां पावोयचें मुनियारपण ताणें म्हजे आदीन केलां म्हूण तुमी घडये आयकलां जातलें. आनी हांवें निकतेंच थोड्याच उतरांनी बरयलां तशें आपलो गूट उक्तो करूंक देवान म्हाका ताची ओळख दिल्या. ह्या गुटाची खबर आदल्या पिणकेच्या खंयच्याच मनशाक मेळ्ळी ना. पूण आतां आत्मीय उद्देशी तो उक्तो करून देवान आपल्या भागयोन 2 दुतांक आनी प्रवाद्यांक ताची ओळख दिल्या. मुणगे शुभ वर्तमाना उद्देशी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत ओन भावार्थ्यांक तें दायज मेळ्ळां. तेच कुडीचे ती सादे जाल्यांत आनी तीच बासावणेन तांकांय वांटो आसा. देवाचे उतर हे. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvespora, 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 Oia ta somia, dušica dragota, Jesus nutra, casa balcón planeta. Sorvespora, 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 सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. मातेवा पोरमोणी जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. हेरोद राजा राजवट चलयतालो तेन्ना जुदेयाच्या बेतलेहेमांत जेजू जल्मल्या उपरांत उदेंती तावन कांय विद्वान जेरुजाल्याक आयले आनी अशें तांणी विचारलें, निकतोच जल्मला तो जुदेवांचो राजा खंय आसा? ताचें नोकेत्र उदेलोलें आमी पळयलां आनी ताका नमस्कार करूंक आमी आयल्या.
हे आयकून हेरोद राजा आकांतलो आनी ताचे बरोबर आख्खें जेरुजालेम सोमेस्त मुखेल याज्ञिकांक आनी पोरजेच्या धर्मशास्त्र्यांक जमोवन क्रिस्ताचो जल्म खंय जावचो आसलो ते विशीं तांचे कडेन तो विचारूंक लागलो. तांणी ताका जबाब दिलो, जुदेयाच्या बेतलेहेमांत, कित्याक बाखणारांनी अशें बरोवन दवरलां. आनी तूं जुदाच्या प्रांतांतल्या बेतलेहेमा, जुदाच्या मुखेल्या मदें सगळ्यांवन ल्हान न्हय तूं, कित्याक तुजे तावन निबजतलो एक फुडारी आनी तोच म्हजे इस्रायल पोरजेक गोवळ्या परी चलयतलो. तेन्ना त्या विद्वानांक कुशीन व्हरून नोकेत्र केन्ना दिसती पडलोलें ते विशीं हेरोदीन तांचे कडेन बारकायेन विचारून घेतलें आनी तांकां बेतलेहेमांक धाडटना म्हणलें, वचात, बाळकाची सारकी खबर घेयात आनी तो तुमकां मेळटोच हांवेंय वचून ताका नमस्कार करचे खातीर म्हाका कळयात. राजाचें आयकून ते भायर सरले आनी तांणी उदेतना देखलोलें तें नोकेत्र तांचे मुखार वचूंक लागलें आनी बाळोक आसलो त्या जाग्यार पावून थांबलें. नोकेत्र पळोवन ती एकदमूच कुशाल बरीत जाली आनी घरान भितर सरून बाळोक आपले आवय मारये लागीं तांकां मेळ्ळो आनी सोरपटून तांणी ताका नमस्कार केलो. उपरांत आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिलीं, भांगार, दूंप आनी गोंद्रोस. आनी हेरोदिशी परत वचना जावंक देवान तांकां सपनांत शिटकायले आनी दुसरे वाटेन आपल्या देसान ते परतले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वखाणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या बाबा भयणो, आज आमी नोवेनांच्या दुसऱ्या दिसाक आसा आनी ह्या नोवेनांच्या दुसऱ्या दिसाक आमी 3 मुद्द्यांचेर लक्ष घालता. आयज आमच्या भारताची पवित्र सभा सोमिया जेजूचे आप परगटणेची दोबाजीक परब संभरमता. त्याच सोमयार सांकवाडेची पवित्र सभा आख्ख्या गोंयच्या लोकां बरोबर भागिवंत जुजेवाजाच्या दुसऱ्या नोवेनांत वांटो घेता. आनी त्या समयी तिसरी संभरमणी आमी आयज कोत्ता पळय ती खेरीत भाशेन आमच्या जाणट्या पिडेस्तां अशक्तांचो आमी आयज उगडास कोत्ता आनी तांचे खातीर आमी देवाक प्रार्थना उबारता. म्हणटच 3 मुद्द्यांचेर आमचें लक्ष घालुया. पयले सुवातेर आप परगटणी म्हणजे कितें? ह्या तेगा विद्वानां वरवीं जेजून आपणाकूच परगटून दिलो. कोणाक परगटलो? आख्ख्या संवसाराक. कितें म्हूण परगटलो? हांव बापाचे कुळयेचो, देवाच्या सैमाचो, बो पवित्रित्वेचो दुसरो जोण मनशाचो आकार घेवन मनशा मदें आयला मनशाची सोडवण करूंक. आनी हें कोण सांगता? अशी जाली म्हूण ही परगटणी आयचें शुभ वर्तमान सांगता. तांणी आपलीं भांडारां उगडून ताका ही देणी समोर पिलीं. 3 देणी, भांगार, दूंप, गोंद्रोस. भांगार कुणायता ताजें रायपण, तो राजा, स्वर्गा संवसाराचो राजा. दूंप कुणायता ताजें देवपण, तो संवसार सुरू जावचे आदीं ओ संवसारान कितेंय उत्पन्न जावचे आदीं तो देवा बरोबर आसलो. जसो आमकां जुआंव आपल्या शुभ वर्तमानान पयल्या वेस्वरान पयले ते 18वे वडीन सांगता. अरंबाक देव आसलो, देवा सवे सोबद आसलो, सगळें रचलां तें ताजे वरवीं रचलां, ताजे विरेत कितेंच रचूंक ना. म्हणटच तो देवाच्या सैमाचो म्हूण आमकां दूंप सांगता. आनी गोंद्रोस कितें सांगता? देवाच्या सैमाचो खरो तो, पूण ताणें मनशाचें सैम आकारून घेतलां मारयेच्या कुसव्यांत, सायबीण मांयच्या कुसव्यांत. मारयेच्या कुसव्यान मनीस जाल्लो जेजू मनीस सैमान मत्तलो पत्तो बापाशी वचूंक. आनी देखून गोंद्रोस कुणायता ताका मरण फावो जातलें.
पूण मरण ताजो शेवट न्हय. ह्या मरणांतलो तो उठ्ठलो आनी बापाशी वेतलो सासणांच्या सासणांक राज चलोवंक. आनी देखून बाबा भयणो, आयच्या पयल्या वाचपाचो जाबाप ह्या उतरांनी आमकां नियाळूंक आपयता. तुजे मुखार सर्वेस्परा सोरपोट पडटलीं सगळीं राष्ट्रां. कित्याक गाय सर्वेस्परा मुखार सगळीं राष्ट्रां सोरपोट पडटात? कित्याक सर्वेस्परा सारको ताच्या सैमाचो दुसरो जण हे पवित्रित्वेचो जालो मनीस आमचे सारको जियेलो आमचे मदें, सगल्यांत आमचे सारको जावन भायरावन पातोक मात सोडून आनी मेलो, जिवन जालो आपले पदवेन, स्वर्गार चडलो. आयज स्वर्गा संवसाराचो राजा कसो बापाच्या उजव्याक बसला. हे पयलें वयलें कारण आमकां सगल्यांक सर्वेस्परा मुखार सोरपोटून ताका नमस्कार करूंक. कोणाक? सगल्या राष्ट्रांक. म्हणटोच बाबा भयणो, ही परब आमकां आयज ह्यो दोन वस्तू शिकयता. कितें? देव मनीस जाला, ताणें आपणाकूच तेगा विद्वानां वरवीं परगटला, तो पत्तो बापाशी पावला. देखून आयज ताच्या रायपणांत, ताच्या बागयोनपणांत, ताचे मोहिमेंत तूं आनी हांव भितर सरूंक सोदतात जाल्यार एकूच उपाय आसा. ताचे मुखार सोरपोटून ताका नमस्कार कर, ताचे गूण तुज्या जिवितांत आपणावून घे आनी त्या प्रमाणे चल. आनी ही आमकां आमची कातोल्क इगर्जेची दोतोन शिकयता. कॅटिकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां सांगता की कोणाच्यान देवाशी येवंक जायना, ओ कोणाच्यान देवाचो अणभव घेवंक जायना, तो ताजे मुखार दिंबयेर पडल्या बगर. आनी देखून बाबा भयणो, आमकां आयचो शुभ वर्तमान म्हणटा, हे तेग विद्वान सोरपोटले, दिंबयेर पडले आनी तूंय तांणी ताजें देव सैम ओडकून घेतलें. मनशा सैमांत लिपलोलें आसलोलें ताजें देव सैम तांकां तूंय उक्तें जालें. केन्ना? ते सोरपोटल्या उपरांत, दिंबयेर पडल्या उपरांत आनी तो देव म्हूण मानून घेतल्या उपरांत ताजें देव सैम तांकां उक्तें जालें. तांकां म्हणजे तुका आनी म्हाका आख्ख्या संवसाराक हें देव सैम उक्तें जालें. आतां दुसरें कारण आयज आमकां ही संभरमणी करूंक जावन आसा. जुजेवाज आमचे गोंयचो पूत, आमचे दियोसिसीचो पात्रोन, आपोस्ल सेलावांचो. बाबा भयणो, ताच्या दुसऱ्या नोवेनांत आमी वांटो घेता. आनी ह्या समयी आमी केरीत भाशेन आयच्या दिसाक पिडेस्तांचो, कश्टवतेल्यांचो, जाणट्यांचो हुस्को दोत्ता आनी ताचे पासत मागता. कित्याक गाय? कित्याक ह्या मनशांचो जुजेवाज जालो आलाशिरो. ताणें जाणट्यांचो, पिडेस्तांचो, अशक्तांचो, भायरायलोल्यांचो केरीत मोग केलो. आनी देखून आयचो विशय आमकां म्हणटा, ताजे सारकें दयाळ, मोवाळ, मोगान भरलेलें जावं दी आमचें काळीज ह्या पिडेस्तां सवे. बाबा भयणो, जेवाजाच्या जिविताचेर नदर घालीत जाल्यार आमच्यांनी ताचें जिवीत 3 भागांनी वांटूं येता. जुजेवाज देवाचो मनीस, जुजेवाज पेल्याचो मनीस, जुजेवाज पवित्र सभेचो मनीस. आयज आमी दोनूच मुद्द्यांचेर आमचो नियाळ करुया. जुजेवाज देवाचो मनीस, ताणें जल्मल्लो तेन्नातावन जल्मल्लो एका चलत्या क्रिस्ती कुटुंबांत, पूण बाबार्थाची कोलाय आसली ह्या कुटुंबांत. तर आवयचे उंटयेंत ही बाबार्थाची कोलाय ताणें आपणायली, आपली केली, वाडटां वाडटां ती अदीक वाडयली आनी ती तेंगशेक पावंक ताणें प्रयत्न केलो. देखून तो आयज संवसाराक बाबार्थाचो फुलेर. म्हणटोच बाबा भयणो, देवाचो मनीस देखून सगळे परिस्थितींत ताणें देवाचें बोट पडयलें आपणा सवें. आगोडायो ताका गोंया आसतना, मागीर तो कानारा गेल्या उपरांतूय ताका कश्ट आनी त्रास, आनी सेलावान भितर सरलेलो तो आपलो प्राण सोंपोवपर्यंत ताचें सगळें जिवीत जालें कश्टांची काल्स. पूण हातूंत सगळ्यांत
जुजेवाज एक शिकलो ओ एक पुरगुट्ट आमकां आयज देवाचें बोट म्हजे सोबें आसलें भावार्था वरवीं हांवें तें अणभवलें बोरवंशान हांवें तें मांडून घेतलें आनी मोगान हांवें तें पुरगटलें देखून जुजेवाज आमकां भावार्थाचो बोरवंशाचो आनी मोगाचो नमुनो भावार्थान अडकलें बोरवंशान मांडून घेतलें मोगान पुरगटलें म्हणटच बाबा भयणू हो देवाचो मनीस दुसरे सुवातेर तो मनशांचो मनीस मनशां खातीर वावुरलेलो जुजेवाज दयाळ मोवाळ मोगान भरलेलें काळीज ताचें आनी आमकां कोण सांगता पयलोच तो सेलावान पावलो पळय तेन्ना सांगतात पळय त्या प्रमाणे पुर्तुगेज भाशेन आसलेलें पुस्तक जे झाडां पाल्यांचें म्हणजे हर्बल मेडिसीन झाडां पाल्यांचें वखदाची खबर कोत्तालें हें पुस्तक ताणें तांचे भाशेंतल्यान परगटलें सिनाली भाशेंतल्यान परगटलें आनी ते भाशेंतल्यान काडल्या उपरांत म्हणजे बदलल्या उपरांत ट्रान्सलेट केल्या उपरांत तें ताणें लोकांक भेटयलें कित्याक लोकांची पिडा लोकांचे कश्ट लोकांचें दूख उणें जावचें खंय आसा तें झाड कितें गरज त्या झाडाची आनी त्या झाडाचें तें पाड ओ पान ओ कात घेवन तुज्यान कसो इलाज घेवं येता हो जालो ताजो वावर त्या मागीर जेन्ना ओशाची पिडा आयली गोच्ची लोकांक व्हरून उडयतालीं आनी जुजेवाज तांची परिस्थिती पळोवन ताणें धाकटुलीं क्लिनिकां बांदलीं मातशे सुमाराचीं हॉस्पिटलां बांदलीं तातूंत आपूण आनी आपले बराबर वावर करप्यांक घेवन तांची सेवा केली तांकां पेज बरयली तांचे गाय दुले पुसले आनी बांदले आनी हे भाशेन जुजेवाजान तांची सेवा केली म्हाका जायी तें दुयेंस आनी त्या दुयेंसा वरवीं हांव मरोत ही भिरांत ताका नासली कित्याक भावार्थाचो बोरवंशाचो मोगाचो मनीस तो देवा सोबें कोलाय बांदलोली कोलायेन जियेल्लो मनीस तो आनी देखून मनशां सोबें मनशांचो मनीस जावंक जुजेवाजाक सोंपें जालें हातूंत ताजें दयाळ मोवाळ मोगान भरलेलें काळीज दिसती पडलें इतलो मोग ताच्या काळजाचो की कोण नदर घालूंक तयार नासलेलो तसल्या पिडेंत कश्टवतेल्या सोबें जुजेवाज तांचो आलाशिरो जालो जाल्यार बाबा भयणू आयज ह्या दुसऱ्या नोवेनांत आमी वांटो घेता आसतना कितें आमकां जुजेवाज शिकयता 3 मुद्दे घेवन घराया पयलें सोत जुजेवाज आमकां शिकयता हांव भावार्थाचो मनीस परगट्टां तुमकां जेजू जो देवाचो पूत दुसरो जण भोव पवित्रेत्वेचो मनीस जाला म्हूण मानून घेयात हें सोत तुमच्या काळजांत खुंचोवन दवरात ताचे मनीसपणांत तो कसो वागला तें तुमी पळयात आनी ताजी देख घेवन तुमी जियेयात म्हणटच देव मनीस जाला आनी मनशा सैमान तो इतलो आमचे मदें वावुरला ताजे सारकें हांव जो मनीस तो मनीसूच त्याच सैमान वावुरता जाल्यार ताजे मोहिमेंत म्हाका वांटो मेळटलो आनी हें कोत्ता आसतना मागण्यांत भावार्थान ताजे मुखार दिंबयेर पडून तुजी ल्हानविकाय असोक्ताय ओळखून घेवन ताजी वडवीक आनी ताजी पदवी तुज्या जिवितान मांडून घेवन तुजें जिवीत जिये देव मनीस जाला आमचे मदें जियेला हांव ताका परगट्टां हें जालें जुजेवाजाचें पयलें लिसांव दुसरें लिसांव जुजेवाजाचें भावार्थ तर तुवें आपणायलाय जाल्यार जायते कश्ट तुका सोंसचे पडटलेच कश्टांक तुवें फुडो करचो पडटलोच पूण तूं तर बोरवंशाचो मनीस जाल्यार निराशी जावचो ना ह्या कश्टांनी देवाचें बोट तुजे सोबें तूं पडयतलोय नदर सदांच देवाचेर धरून चल आनी देव तुजो आलाशिरो आसरो तो तुजे बरोबर आसा म्हूण आनी आसतलो म्हूण हो बोरवंसो घेवन जिये हो बोरवंसो घेवन जिये हे बोरवंशान तूं जियेला जाल्यार तुका कितेंच उणें जावचें ना तुजी भितरली कुशालकाय उणें जावची ना आनी तिसरे सुवातेर सेवे चाकरेचो मनीस जा मोगान भरलेलें जावं दी तुजें काळीज मोग इतलो दुस्मानांक बक्षिता तितलो
मोग इतलो दुसऱ्याची सांगनासतना गरज अणभवता तितलो, मोग इतलो दुसऱ्याचे गरजेक पावता तितलो, मोग इतलो मरूंक देखून पडलो जाल्यार आनी ओशाची पिडा तुकाच लागली जाल्यार ते परिस्थितीन पुऱ्यान मोग दिता तसलो. आनी हें जुझेबाजान केलें. ताजो मोग जालो इतलो की दुस्मानांक बक्षिता तो, पेल्याची गरज अडकता तो, पेल्याचे गरजेक पावता तो. त्या मायज म्हाकाच मरणान गिरासूंक जाता म्हूण बिरान दवरिनासतना मरणाच्या आकांताक सांपडलेल्यांक पावता तो. आनी हें जुझेबाजान केलें. आनी तेंच करूंक जुझेबाज आयज आमकां आपयता. जाल्यार जेजू जाका जुझेबाजान गोठ दल्लो, चिकटून रावलो आनी ताज्या आश्रयाखाल जियेलो देखून आमी पळयता जुझेबाजाचे मुर्तीचेर नदर घालीत जाल्यार तूं एक चोंद्रीम आसा, तूं एक कोंकें आसा, तूं एक मित्र आसा आनी ताज्या हातान कुरीस आसा. हें कितें कुणायता? पाप सायबान ताका विंचून काडलेलो बिस्प जावंक. नाका म्हाका बिस्पाचो तोप, नाका म्हाका बिस्पाचें कोंकें म्हणजे तो दिरेत आनी ती वळवीक, पूण जाय म्हाका कश्टवतेल्या क्रिस्ताचो कुरीस. आनी हें म्हजें हातयार. ह्या हातयारान सोरोप भियेतले, ह्या हातयाराक ओत्यो भियेतल्यो, ह्या हातयाराक मनशां भियेतलीं, ह्या हातयाराक दुस्मान भियेतले आनी ह्या हातयारा मुखार दुस्मान पयस जातले. पूण ह्या हातयारा बरोबर वो ह्या हातयारान परजळटा एक हातयार, मोगाची चाल. ही घेयात, कुर्साक वेंग मारात, बावार्थान बोरवशान मोगान जियात. असलें देणें तोच जुझेबाजाचे मजतीन जेजू आमकां फावो करूं म्हूण बापा लागीं मागुया. आमेन. उबी रावुया. सोतमंता देवाक, सोरपोदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोमियाक तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवीं सांबावलो, आंकुवार मोरयेताय जल्मलो, पोस पिलाता काल तांणी कोस सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मोदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसाक मेल्ल्यांतलो जिवोन जालो, स्वर्गार चडलो, सोरपोदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सोतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसणें, कुडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. तुमी वायटोवी जावन कितें बरें तें मागूंक जाणोत आनी बरें तें दिवंक जाणोन जाल्यार तुमी देवा कडेन मागतात तेन्ना अदीक संपुर्णाय आनी बरेपण तो तुमकां दिवचो ना. ह्याच बाबार्थान आनी बरवशान तुळश्यो आमच्यो गरजो बापा मुखार घालुया. फ्रांसीस आमच्या पाप सायबान, बिस्मांनी, पाद्रींनी आनी हेर धार्मिकांनी न्हूच फोगोत उतरांनी, पूण अदीक करून आपल्या कोन्यांनी आनी आपले देखींतल्यान पोरचेक पावार पडगोतल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. आमच्या देशांत धर्माच्या नांवान भेदभाव वाडत गेला आनी हाका लागून भोव करून पिडेक सांपडलेल्यांची सेवा लेगून उणी जायत गेल्या. देशाचो कारबार चलयतल्यांनी ह्या वायटाक अदीक चतूर रावन अधोगतीचे दिशेन पावलां मारूंक मारल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. आमचे थोड्यां दिसाचे जिवीत ह्या संवसारांत आमी जियेताना सगळो वेळ आमी फक्त आमचेच चिंतून न्हय पूण दुसऱ्याच्या हुस्क्यान जिवंक, गरजेवंतांक पावूंक आनी असलें मन आपणी आपणावंक बापाचें बळ सगळ्या जण एकल्याक मागुया. जेजूच्या नांवान
भाशेन मागता देवसिजीच्या गवळीक सचिवालयाच्या पास्टरल सेक्रेटेरियट आनी दोतोनीच्या वावरा खातीर ह्या वावराक लागू जातेल्या केंद्रांनी वावुरतेल्यांचेर आनी तांच्या वावराचेर सुबाम आशिर्वाद घाल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. राया, पेडणे आनी सांगे वाराडांतलीं रोमार घेवन आयलोल्यांक जावं गवळ्यांक आनी हेर बावार्थ्यांक आनी त्या वाराडांत आसलोल्या क्रिस्ती पोरजाक बागेवन झुजे वाजाचे विनवणेन बावार्थ ओकोण जावंक आनी खेरीत भाशेन पिडेस्त आनी जाणट्या सोवें तांणी हुस्को दवरूंक देवा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बाबा, हे मागणे करता तुका. बो दयाल बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी आमच्यो थोड्यो गरजो तुजे मुखार घातल्यात. तुजी कशी जाल्यार तूं शार्ती पावय क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. Amen. उंडो सोरो ह्या आमच्या वावराचो कुणा बापाक भेटयतना आमचे सूख दूख वाव धंदो आमचे कोस्ट त्रास आमचे एकसूरपण आमची म्हातारी पिराय आनी पिडा सगळें आमचें जिवीत देवाक भेटोवया. गीत गावया बापा ना आमचे लागीं. बापा नाचे लागीं, देवा तुका तोंडणी, देखून आमी तुजी भुरगीं आखी भितून करता वेदी. तिचे तुका समर्पिता, संसारांतली सर्वास्वसनी मोगाळ बापा घे तूं मानून हें सांगिल्लें फुडेंपण ताका काशी दिता घालून तुका आमचें समर्पण. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोरपदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवंक. बो मोगाल बापा, बागिवोन जुजे वाजाच्या आमच्या गोंयच्या धर्म प्रांताच्या आस्काऱ्याच्या मनांक तुका आमी भेटयता. त्या देण्यांचेर कोणवाडायेन तुजो आशिर्वाद घालून आमकां सोर्गींचें जेवण खाण करून दी. नितोड काळजांनी ही देणी भेटोवन आनी हें जेवण खाण घेवन आमचें दिसा दिसाचें समर्पण तुका एक मोगाचें बलिदान जावं. अशें जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जिवनपणान उगडापो जाल्लो तुजो मोग ओ क्रिस्ती लोकां मदें परगटूंक आमचो तूं प्रयोग कर. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय वागता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वयोशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोरपदवेदारा आनी सासणांच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो.
जुजेवाज या तुझ्या भक्ताच्या मनान उगडास करूंक तुझे पवित्र सोबेक तूं फावो करताय. ताचे पुण्यावंत जिवीत आमकां धीर दिता, ताची शिकोवण आमचे गिन्येन उजवाडायता, ताच्या मागण्यांच्या दरम्यान आमकां तूं सांबाळटाय. देखून देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायताव. Povit, 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 Dobaraco sorves fortu, Sogani sosar Boga tuja vojvova, Usogi duka soj soj, Sorves porači navijeta tako soj, Usogi duka soj soj. बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुझ्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागतांव. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स. नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत पातकांचे बक्षणे मेटच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गोड परगोटुया. Somia Jesu ami maudo kata, ani ekashi plepieta, Tikle badi tu voi bava Jesu, ami tuce moro porgota. बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जीवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास करतां. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पितां. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासतां. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागतां. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनीक फ्रांसीस आमच्या भाग्योंद बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवडी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवनसो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणाची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पुरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती, तिच्या पोती भाग्योन जुसे, भाग्योन दोर्मदुता, भाग्योन जुजेवाज आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्यांच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सोरवंदन आनी वैभव तुका
सासनांच्या सासना. आमच्या सुरवंडराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयल्लें प्रार्थोन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताणें पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार, दया करून हे जिवितांत सबस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वण्णरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो शोनोत रेखतांव, तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेळी संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. पवित्र कुमन्यांव घेवंक फुडें सरुया. फुडारी दाखयतात ते मांडावलीन कुमन्यांव घेवचो म्हूण आमी मागतांव. पवित्र कुमन्यांव हातार ओजीबेर घेवंक येता. दुसऱ्या धर्माची कोणूय भावा भयणां आसात जाल्यार तांणी कुमन्यांव घेवचो न्हय म्हूण विनोती आसा. ताणें बसूनच रावचें. काल्तिकायेन आनी भोक्तीन जेजूक आमच्या काळजांनी शेवतना गीत गावया, जेजूशी येयात. Jesus,
Jesu, आमची शितुरा Jesu, तू एकलोच आमचो, तू एकलोच आमचो, एकलोच आमचो विश्वास. तुझे शितो Jesu, आमची शितुरा Jesu, तू एकलोच आमचो, तू एकलोच आमचो, एकलोच आमचो विश्वास. प्रार्थुया. स्वर्गींच्या बापा, बागीवोन जुजे वाजाक मान दिवन ह्या आयच्या दिसाक ह्या नोवेनांत संतोसान आमी वांटो घेतला. त्या पवित्र जेवणा वरवीं तुजें देवीक जिवीत आमचे भितर वाडूं. नवें बळ आनी नवी उमेद आमकां दी म्हूण आमी विस्वासान मागता. एपरी तुज्या भक्ताची देख घेवन आमच्या भावां भयणीचे सोडवणेचो हुस्को धरून शुभ वर्तमान पुरगटूंक दिरान आमी फुडें वचूशें कर. तुज्या प्रितीवंत पुता जेजूचे नांवी. आमेन. बसूया. बाबा भयणीनो, म्हाका चड संतोश भोगता, कुशलकाय भोगता ही दिनवासनेची उतरां म्हज्या काळजांतली फावो त्या आमच्या बाबांक, पाद्री बाबांक बूक करून पाठोवंक. पुलीस सुवातेर आयज ही मिसाची भेट आमचे पासत भेटयल्या आनी देवाचें उतर आमकां पुरगटलां. बरे भाशेन बरो संदेश आमकां दिला, इस्कुटावन सांगलां, आमच्या तोंडान घालां. त्या आमच्या पाद्री बाबाक, जशें म्हणटालो आमच्या गांवचोच पादविकार तो पाद्री कॅनेथ टेलिस, हाका आमी दिन वाचता. ताच्या वावराचेर भरपूर वावर हांगा चलता. सांकवाळे ताची फिरगोजींतूय चलता. ताच्या वावराचेर, ताच्या मुणयारपणाचेर बाबान दोळो दवरचो, आशिर्वाद घालचो, बरे भलायकेनूय ताका राखचो आनी सगळ्या वायटा विघ्नांतलोय पयस दवरचो म्हूण ही आमची मागणी ताचे पासत. देव बरें करूं फादर कॅनेथ. तेच भशेन ह्या बलिदानांत वांटो घेतला, जांची वळख आमी तुमकां करून दिल्ली. फादर लिओ फेर्नांदीस, जो वावर करता सचिवालयाचो पास्टल सेक्रेटेरिएट, आनी ताचे सायडीक आसा फादर रोमियो गुदिनो, दोतोनीचो वावर फुडें व्हरता. आनी तांचे बरोबर आयज तांकां करून हे 7:30 मीस तांचे पासत आमी सुरू करून दवरला. देखून ते हांगा आयलेत. तांचे पासत आयज आमी मागलां. तांचेच पासत न्हय, तांचे बरोबर वावुरतात तीं सहभागिली, तीं हांगा आमचे मदें आसात. तांकां सगल्यांक आमचें उपकारीपण आमी दाखयता. वेळ काडलो आनी आमचे मदें ते आसात. आमी तर तांचे पासत मागलां, म्हाका दुबाव ना, तांणी आमचे पासत मागलांच आसतलें. आनी आई खातीर तांकां हांव खेरीत भशेन देव बरें करूं म्हणटा. आनी जो बरो वावर ते करतात आपआपल्या मळार, खरेंच भोर घालून, जीव घालून, मेहनत करून वावर करतात, तो देवान फुडें व्हरचो आनी जायत्या दियोसेसीक आमकां बरें येवचें म्हूण तांच्या वावरा वरवीं आमी तांकां ही आमची आस बाळगून देव बरें करूं म्हणटा. इल्लोसो वेळ तुमी म्हाका दिवंक जाय आतां ह्यो सदांच्यो आमच्यो कार्यावळी मातश्यो परगट करूंक. नोव्हेनाच्या दिसांनी मिसां हे भाशेन वांटलेलीं आसात. 15 पासून सकाळीं 6 वाजता, 7:30 आनी 9:15 रोमारीची मीस. ही सगळीं मिसां कोंकणी भाशेन.
आनी मागीर सांजे 4 वाजता हेय बी रोमारीचेच मीस आनी 6 वाजता इंग्लीश भाशेन हे मीस. आयतार मातशे दुसरे भाशेन ताची मांडवोळ मातशे दुसरे भाशेन आयताराची नोवेनाची मिसां हे भाशेन खरें म्हणल्यार 2 आयतार आमकां मेळटात आमच्या नोवेनाच्या दिसांनी. आयज 8 आनी फुडलो आयतार येता तो 15. म्हणटच आयज मिसां आमी जाणात कशीं जाल्यान ती आतां रोखडेंच मीस जातलें रोमारीचें मीस. हें 7:30 मीस आतां रोमारीचें मीस जातलें 9:15. आनी रोमारीचें म्हणटा तेन्ना बाबा बुडिनो हें बरोच बोर आमी आमचे परंपरे प्रमाणे कोत्ता ते जाणट्यांक आनी पिडेवतांक हांव म्हणटलो पयलें पिडेवतांक आनी जाणट्यांक भेटयल्लें मीस हें तांचो किरीत भाशेन उगडास केला. फादर केनेतान जायते फावटी उगडास केला ही खबरेचो. म्हणटच तांचे पासत आतां 9:15 ती हांगा हाजीर जातली आनी हो एक दीस कसो आमी तांचे पासत आडावन दवरता. इल्लीशी आमची आपुरबाय दाखोवंक ह्या पयल्या सुवातांनी तांकां बसयतले हांव. तांकां इल्लोसो आमचो मोग आपुरबाय सम अटेन्शन सम कन्सर्न हें आमी दाखोवंक सोदता. गरज तांकां आमी पिडेस्तांची मागणी दी एनॉयंटींग ऑफ द सीक हो साक्रामेंटूय दितले हांव कुमन्यावूय दितले तें जालेंच. आनी भाशेन इल्लोसो वेळ तांकां आयचो भेटयल्लो कसो आमी करता. तेच बरोबर बाबा बुडिनो आमच्या बागेवन जुजेवाजाची काही बरी ताची येवजण आनी ताचें मन हिज मायंड हिज स्पिरिच्युएलिटी गरीबसाणीन जियेलो. व्हडलो भाडकार तो तरी आसतना गरीबाचो बेस घेवन गरीबाचें जेवण पेज जेवलो. आपुणूय जेवलो दुसऱ्यांकूय दिली. बकरून उस्काची पिडा जाली तेन्ना ही पेज ताणें आपूण जेवलो आनी दुसऱ्यांकूय जेवलो. म्हणटच ही देख ताची पेजेक लागून न्हय पोट भरूंक न्हय पूण तिची देख आमच्या मनान गळोवन आनी आमी ती घेवंक आयज आमी पेज वांट्टा. हें 9:15 मीस जालें म्हणटच पेज आमी वांट्टा. आनीक हो उगडास मोर उगडास ताच्या ऑफ हिज ऑस्टियर लायफ हिज ब्युटिफूल लायफ हे मनान धरून आमी हो इल्लोसो पेजेचो गोंड सिंबॉलिकली आमी तो घेता. आयज तशेंच 2 ओगळी मिसां आसात. 2 एक्स्ट्रा एडेड मासीस 11:15 10:45 मलयालम भाशेन आनी दनपारची 12 वाजता तामील भाशेन. आनी मागीर सांजे सांगला ते भाशेन 4 वरांचेर रोमारीचें मीस आनी मागीर 6 वरांचेर इंग्लीश भाशेन मीस. तशेंच फुडल्या आयताराक 15 जशें हांवें म्हळां 11:15 हिंदी भाशेन मीस आमी करूंक येवजिलां. 11:15 हिंदी भाशेन आनी खरें म्हणल्यार आमी आदीं करूंक ना पयलींच पावटी वीर एक्सपेरिमेंटींग फर्स्ट टायम इंट्रोड्यूस्ड इन आवर स्केड्यूल. म्हणटच तें बरें जाल्यार फुडाराक दवरपाचें. म्हणटच तुमकां ही खबर कळल्यार बरी तुमच्या शेजाऱ्याक हांगा थंय आमची मायग्रंट्स आसतलीं जीं कातोलकां पूण तांकां हिंदी भाशेन मीस मेळना आनी दुसरी भास ती समजनात. म्हणटच तुमी तांकां बरो रेकार्ड दिवंक जातालो आनी ह्या दिसा तांकां मिसां कापोवंक तुमच्यान उगडास करूंक जाल्यार बरें उपकाराचें जातलें. दोबाचीक परबी दिसा मिसां भाशेन वांटलेलीं आसात. 16 सोमार तो इट्स वर्किंग डे. सकाळीं 5 वाजता 6:15 7:30 9:15. दोबाचीक परबेचे मीस 10 वाजता. हे मीस आमचो कार्दियाल साहेब आनी आमचो आर्चबिस्प फिलीप नेरी कार्दियाल फेर्रांव आमचे पासत ते भेटयतले आनी तोय बी ह्या मिसा सेर्मा करतलो. आनी उपरांत मागीर बागेवंत जुजेवाजाचे वरातोरी आमी तें परंपरीक मीस तें ताच्या कुडांत आमी मीस करता ताच्या घरांत मीस करता आमी दनपारच्या 12 आनी मागीर सांजे 2 मिसां उरल्यान 3 4 आनी 5:30 इंग्लीश भाशेन. आनी बो करून तुमकां म्हळ्यार सोमार तो दी 16 इज अ मंडे. कामाच्या लोकांक बो करून हे मीस आमी आडायला 5:30 इंग्लीश भाशेन. आनी इल्लोसो वेळ घेतात ह्या जाग्याची इल्लीशी खबर तुमकां सांग तुमी जाणात तें पूण हे फावटी मातसो आमचो बंदाबस्त दुसरे भाशेन अरेंजमेंट दुसरे भाशेन केला देखून घडी कोणाकूय डिफिकल्ट पडत म्हण साद्यो वस्तू त्यो कुमसार जावंक जाय मिसां दिवंक जाय उपकार मागणी विनंती बरोवंक जाय देणगी दिवंक जाय डोनेशन आमच्या स्टॉलान कितें घेवंक जाय धर्मीक वस्तू बरोबर आमचो कॅलेंडर तुमी चुकोवंक फावना कित्याक चलतले परिशदेचेर आटापलेलो तो आसा ताजेर आदारतली बरी आमची वस्तू थंय आसात. आनी मागीर आमचे तुजे भलायकेचें पयलां आमी फर्स्ट एड सेल आनी मागीर आमचे वॉशरुम्स फेरी आसा कोणाकूय पिवपाक उदक आहा सगळें माटोबोर आनी माटोवा भायर त्या भायर आमच्या पोटाचें पळोवंक कॅन्टीन आसा हें सगळें तुमचे सेवेक.
बागीवन जुजे वाजाचे सांतवारीचे छापलेले वर्सावलीचे कालिंदार जशें हांव म्हणटालो ते हांगाय मेळटात आनी आमच्या सांतवारींतूय मेळटात. नोवेनाच्या दिसांनी ते पोरबे दिसा पर्यान बागीवन जुजे वाजाची सांकवाळ लोकांक उक्ती आसतली. सांताची मुर्ती चोवमो घेवंक ओ थंय भेट दिवंक सकाळीं 7:30 ते 1 आनी सांजे 3 ते 7. फाल्यांच्या मिसा कोणूय सुरवातीची उतरां ओ दुसरे सेवाधर्मीक भाग घेवंक सोदतात वाचपाक वो कितें बावडटाची मागणी आतां पासून वचून तुमचें नांव दिवंक जाता. निमणी वस्त आमी सांगूंक सोदतात ती बाबा भयणीनो आमच्या वडिलांनी आमकां सांगूंक लायलां की आमच्या मोगाच्या सोंपलेल्या एमेरिटूस पाप साहेब बेनेडिक्ट 16वो हांच्या ओतम्यां खातीर मीस भेटयतले. खंय तें आतां आमचे काथेद्रलाचे इगोर्जेंत आदलें गोंय इन द कथिद्रल चर्च ओल्ड गोवा फाल्यां मंडे 9 तारखेर आनीक सांजे 4:30 वरांचेर सांजे 4:30 वरांचेर आनी आमी सान वांटो घेवंक आमच्या वडिलांचें मन आनी आमचेंय मन आमी परगूट कोत्ता. ह्या मिसाक जाता जाल्यार वेचे म्हूण विनंती आसा. देव बरें करूं. प्रितीच्या बाबा भयणो निमाणो आशिर्वाद दिवचे आदीं हांव एक उतर म्हणूंक सोदतां तें हें. आयज आमी हांगासर सगळें पळयत हांव पळयतें पाद्मानेलाच्या मार्गदर्शना काल जाला. आमी आसांव ताजे बरोबर दुबावना आनी आमचो सांकवाडेचो लोकूय आसा पूण अदी करून ताजें मार्गदर्शन ताज्या उतरा प्रमाणे आनी वावरा प्रमाणे म्हणटोच ताकाय आमी शाबासकी दिता आनी देवाचो पोट आशिर्वाद बेसांवान ताजेर मागता. हे 10 दीस चड भार ताज्या बुजांचेर देवान ताका बरी भलायकी दिवची मनाचो उजवाड दिवचो काळजाची शांती फावो करची आनी ह्या ताज्या वावरांत देवूच ताजे बरोबर आसचो हे आमचे मागणे. फादर देव बरें करूं आनी देवाचो पोट आशिर्वाद तुजेर पडूं. उबी रावया. सगल्यांक तुमकां जेवाजाचें बरें नोवेन आनीक जेजूच्या आप परगटणेची दबाजीक परबी. थँक्यू. गॉड ब्लेस यू. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजू क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्योन जुजे वाजाचे नोवेनाचे मागणे. मोगाला बापा तुझ्या पुतान आपल्या दयाळपणाच्या अजपांनी तुझ्या उतरांचे मनशाच्या काळजांनी ओंपले. ताच्या पावलार पावल दवरून तुझ्या सेवका भाग्योन जुजे वाजा पवित्र आत्म्याचे स्फूर्ती आनी आंकवार मारेच्या आसऱ्या कास आपल्या आख्या जिवितांत बरो कन्यो केल्यो आनी आमी सगल्यांनी तुझ्या पावलांनी चलून भाग्यवनपणाचो मुकूट जोडूंक जाता म्हूण दाखयले. असल्या विराच्या जिविताचेर तुजो शिक्को मारून पवित्र सोबेन ताका सांत म्हूण मानून घेतलो देखून आमी संतोसता आनी ताचीच मजत आमकां हो उपकार फावो जावं म्हूण मागता. ओगीच रावून तुका जाय तें माग. हे मागणे आमी कोता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. देवाचो आशिर्वाद आमी घेतला आनी ताचे काकुतीचो मोग ह्या मिसांत आमी चाखला. हे मिसाचे आनी तातूंत मेवलेल्या आशिर्वादाचे घोटायेन आमच्या पिडेस्तांक आनी जाणट्यांक दोयाल आनी मोगा सेवेची जावंक भास दिवन आमी घरा वेतना गीत गावया. जुजे वाजा आमच्या भावा. आमच्या भावा विरोध्या तुझी
saksi bozott pavon, saksi byl Jesu, pavard bosszú